महाराष्ट्रात धुमाकूळ घालून 63 दिसांनी ओमकार हत्ती गोंयांत पाविल्लो। येताच ताणे पेडणेच्या कांय वाठारांनी शेती बागायतीची नाशाडी केल्ली, तशेंच गाडयांचेय लुकसाण केल्ले। आता फोंडये वाठारांतल्यान मायनिंग मार्गांतल्यान ओमकार दोडामार्ग कळणे पाविल्लो। बिरेस्तारा राती ताणे बरेच धुमशाणां घातली। शेतकार शाहीर इस्माईल खान हांच्या शेतात बांदून दवरिल्ल्या पोशिल्ल्या जनावरांकडेन ओमकार पावलो। ताणे अचकीत त्या पोशिल्ल्या जनावरांचेर हल्लो केलो। या हल्ल्या वेळार रान खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी 2 बांदिल्ल्या गोरवांक सोडोवन साल्वार केले, मात थंय बांदिल्ल्या 3ऱ्या बैलाचो जीव ओमकार हत्याक लागून गेलो। उपरांत ओमकार हाजेरच थांबलो ना। हल्ल्या उपरांत हत्यान ह्या वाठारांतले केळी बागायतीचे व्हड लुकसाण केले। हे विशींची म्हायती मेळटाच रान अधिकारी घडणूक सुवातेर वचून पंचनामो केलो। सावंतवाडी कांय दिसा आदीं अशेच एके म्हशीचो बळी गेल्लो। ताच्या हल्ल्यात गोरवांक मरण येवपी ही दुसरी घडणूक। हाका लागून कळणे आनी आशिकुशीच्या भागात शेतकाऱ्यां मदीं भयाचें वातावरण पातळ्ळां। पळयात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।